वन मकाबेव सिमावाची वाखाणणी चॅप्टर 14 172 वर्सां राजा देमेत्रियस हाणें आपली फौज एकठांय केली आनी आपणाक आनीक मजत मेळोवपाक म्हणून मेदियांत गेलो. कित्याक ताका त्रिफो आड झूज करूंक जाय आसलें. जेन्ना पेर्सियाचो आनी मेदियाचो राजा आर्सासेस हाणें देमेत्रियस आपले राजवटकेंत भितोच चल्ला म्हूण आयकलें तेन्ना देमेत्रियसाक जिवो धरून हाडूंक ताणें आपल्या उंच अधिकाऱ्यांक आनी थोडी फौज थंय पाठयली. तांणी हल्लो केलो आनी ताचे फौजेचेर जैत व्हरून देमेत्रियसाक धरलो. ताका राजा आर्सासेसाच्या फुड्यांत हाडलो आनी ताणें ताका भोंडखणींत घातलो. सिमाव जिवो आसो पर्यंत जुडेया देश शांतीन जियेलो. सगळे आपले राजवटकेच्या जिवितांत आपले पदवेचो वापर ताणें परजेक जें कितें बऱ्याक पडटा तशें करून वापरलो आनी परजाय ताका एक बऱ्यांतलो बरो राजकरणी म्हणून ताची वाखाणणी कोत्ताली. आपलो मान भोवमान वाडोवचे खातीर ताणें जोफा बंदर आपल्या ताब्यांत घेतलो आनी ग्रीक जुंव्यांचेर येवपा वचपाची वाट उक्ती जाली. ताणें न्हूच आपल्या देशाचो आकार चडयलो आनी आख्ख्या देशाचो ताबो आपल्या खाला दवरलो. पूण त्याच बरोबर जायते झुजा कैदी जे झुजाच्या काळार जेजेर आनी बेतसूर तशें जेरुजाल्याचो किल्ल्यांत कैदी आसले तांची सुटका करून तांकां परत हाडले. ताणें किल्ल्याची नितळसाण केली. हे बाबतींत कोणेच ताचे आड विरोध केलो ना. ताणें शांतायेन आपली शेतां कोसलीं, जमीन आपलें उत्पादन दिलें आनी मैदाना वेल्या फळां झाडांनी फळां दिलीं. जाणटे मनीस शारांतल्या चौरत बांकांचेर बसून कितें बऱ्यो घडण्यो घडल्यात तांचे वयर गजाली करतना तरणाट्यांनी आपल्या त्या सोबीत फौजेच्या नेसण्यांक फाट केलोली. सिमाव शारांनी जेवणा खाणांचो ओरव दाणो पावतो कोत्तालो आनी त्याच बरोबर सुरक्षा सांबाळची हात्यारांय धाडटालो. सगळ्याक तांची फांक शिंपडलोली. ताणें देशांत शांती निर्माण केली आनी इस्रायलाचो लोक थाव नासलेल्या सुखान बुचकलोंक लागले. आपआपल्या पोरसांनी तशें मोळ्यांनी कोणाचीच भिरांत नासतना सगळे शांतीन जियेताले. त्या दिसांनी सगळे तांचे दुस्मान राजा आसले ते खाला शेवटले म्हणटच जुदेव लोकांक भेंकडायतालो आतां आनी कोण उरूंक नासलो. पुरजे मदें कोण गरीब आसात तांकां सिमाव आपली मजत दितालो आनी मोइजेसाच्या उपदेशा प्रमाणें चलूंक तांकां मार्गदर्शन दितालो. सगळ्या तवणाश्यांक आनी समुती भायर चलपी मनशांक ताणें नाटक केलें. देव मंदिराक ताणें सोबीत वस्तू हाडल्यो, भेटवणे वेळार वापरतात तीं आयदनां आनीकूय चडयलीं. स्पार्ता आनी रोमा शारां लागीं केल्ल्या करारांची नवसरणी. जेन्ना जोनाथन मेलो म्हणून रोमाक आनी स्पार्तांत खबर पावली तेन्ना सगळे दुखांत पडले. ताचो भाव सिमाव ताच्या जाग्यार महायाज्ञीक जालो आनी त्या देशांत आनी थंयच्या नोंगरांनी राजवटकी चलयता हेंय ताणें आयकलें. ताचे भाव जुडस आनी जोनाथन हांणी केल्ल्या कराराचो उगडास करून आनी तांची इश्टागत नव्यान घडोवन हाडूंक काशीचे एके पाटयेर कांतोवन ताका निरोप पाठोवन दिलो.
हो दाखलो तांणी जेरुसलेमांत जमलोले सोबे मुखार वाचून दाखयलो. स्पार्ताकारांनी सिमावाक धाडलोली चिटीची ही आसा एक प्रती. स्पार्ता हांगाची पोरजा आनी तिचे देश कारभारी महायाज्ञीक सिमावांक जाणट्यांक आनी याज्ञिकाक आनी सगळ्या आमच्या जुदेव भावांक नोमान कोत्ता. तुमी आमचे पोरजे सोशी जे राजदूत पाठयलोले तांणी तुजे किर्ती विशीं आनी वैभवा विशीं आमकां सांगलां. तांची भेट आमकां एक संतोशाची खुशालकाय हाडपी जाल्ली. तांणी जें कितें सांगलां तें आमी भौशीक सोबेंत नोंद करून दवरलां. तें अशें: आमचे इश्टागोटीचो करार नव्यान घडोवन हाडूंक आंटियोकसाचो पूत नेमेनियस आनी जेसन आनी पाटेर हाचो पूत जुदेव लोकांचे मानेस्त प्रतिनिधी आमकां भेट दिवन गेले. पोरजेची सभा ह्या दोगांय मानेस्त मनशांक व्हडा मानान येवकार दिवंक खूब संतोसली. आनी तांणी हाडलोले खोबरेची प्रती आमी आमच्या पोन्न्या बरपावळींनी सांबाळून दवरल्या. हे पोरी स्पार्ताचे पोरजेक एक उगडास कसो ती उरूंक ह्या मोठवाच्या बरोवपाचे पाटयेची एक प्रती आमी महायाज्ञीक सिमाव हाका पाठयल्या. जुदेव लोक रोमकारांक तेंको दिवपी म्हूण खात्री दिवंक सिमावान 1000 मिना वजनाच्या भांगाराच्या कोपाची भेट दिवन नुमेनियसाक रोमाक पाठयलो. अधिकृतपणी सिमावांक मान भोवमान दिवंक थारायतात. जेन्ना इस्रायल पोरजेन हें सगळें आयकलें तेन्ना तांणी आपणाकूच विचार केलो, सिमाव आनी ताच्या पुतांचे उपकार आमच्यान कशे मांडून घेवं येत. तो ताचे भाव आनी ताचो बापूय आनी सगळें ताचें घराणें आमच्या राष्ट्राचे मजबूत खांबे जावन गेले. ते आमच्या इस्रायलाच्या दुस्मानां कडेन झगडले आनी आमचो देश मुक्त केलो. तर हें सगळें काशीचे पाटयेर कांतोवन सगळ्यांक दिसता तशें तांणी सियोन दोंगराचेर बसयलें. ती बोर पावळ अशी वाचूंक मेळटाली. 172 वर्सांतल्या एलू म्हयन्याच्या 18व्या दिसा हो दीस सिमावांक महायाज्ञीक म्हणून वेंचून काडलोलो हो तो 3ऱ्या वर्साचो दीस. याज्ञीक लोक आनी अधिकारी हांचो एक व्हड मेळावो एकठांवन ह्यो खऱ्यो घडण्यो लोकांचे नदरे मुखार हाडल्यो. जितले फावटी देसान झुजांक फुडो करचो पडला तितलेय फावटी सिमाव मातियासाचो पूत जेहोयारीब घराण्यांतलो एक याज्ञीक आनी ताचे भाव आपले जीव संकश्टांत घालून आमच्या देशाचे सुरक्षे खातीर आमच्या देव मंदिरा खातीर आमचे समृद्धी आड वापुरपी देसमानांक तोंड दिवंक फुडें सरल्यात. तांणी आमच्या देशाक एक व्हड मान हाडला. जोनाथनान आमचे पोरजेक एकठांय हाडली आनी आपूण मोतच्या आदीं तो महायाज्ञीक जालो. जुदेव लोकांचे दुस्मान आमची जमीन लुटूंक आनी आमचें मंदीर बोश्टावंक वावुरले. तेन्ना सिमाव एक हुकुमदार कसो फुडें सरून आमच्या राष्ट्रा खातीर झगडलो. झुजाचीं हातयारां हाडूंक आनी सैनिकांची मजुरी फारीक करूंक ताणें खास आपले दुडू खर्चिले. जुदेवांच्या शारांत भोंवतणी ताणें किल्ले बांदले आनी खेरीत भाशेन भेद झुराचे शिमेर जंय आदीं दुस्मान आपलीं हातयारां दवरताले फौजेचो एक वांटो ताणें थंय दवरलो. दर्या देगेर आसलेल्या जोप्पाची शीम ताणें बंद केली. तेच भाशेन अशदोदचे शिमेर किल्लो बांदून जेजेर शार सुरक्षीत केलें. अशदोद आदीं दुस्मानाच्या झुजाऱ्यांनी
आडावन दवरलेलें. जेन्ना तांणी सिमावांचें देशभक्तीपण आनी राष्ट्राक मान हाडपाची उमेद पळयली तेन्ना ताका तांणी आपलो फुडारी आनी यादनीक केलो. हें तांणी केलें कित्याक ताणें नीत हाडली आनी सगळ्या वाटांनी देशाक अंदूक जोडूंक वावुरलो. ताच्या फुडारीपणा खाला परदेशांक देशांतले भायर धांवडायले. मंदिराच्या उत्तर भागांत एक किल्लो बांदून तातूंत दुस्मानाचे सैनीक रावताले. तातूंतल्यान भायर सरून हे सैनीक मंदिराचो अपमान करताले. तांकां ताणें थंयचे बोलांत भायर सरूंक लायले. सिमावान जुडेव लोकांक किल्ल्या भितर तांचें बिराड करून दिलें. हे परी देशाची आनी जेरुजाल्याची राखण सुरक्षा घट जाली आनी शारांतल्या वोंवतींक उंचाय दिली. हांचो एक परिणाम कसो राजा देमेत्रियस हाणें ताका यादनीक म्हूण बांदून घेतलो आनी राजाचो इश्ट म्हणून ताका पोड दिवन एक व्हड मानाचो मनीस कसो ताका लेखलो. हें ताणें केलें कित्याक रोमी लोक जुडेव लोकांक आपले इश्ट आपणाक तेंको दिवपी आनी भाव म्हणून मानताले देखून. आनी ताकाच लागून सिमावाच्या प्रतिनिधीक तांणी सगळ्या मानान घेतले. त्या पासत जुदेव लोक आनी तांचे यादनीक आमकां खरो प्रवादी दिसती पडोसर सिमाव आनी तांच्या कुटुंबांतले दुसरे आमचे फुडारी आनी यादनीक आसात म्हणून चड खोशी आसात. सिमाव आमचे राष्ट्र चलयतलो, मंदिराचो कारबार पळयतलो आनी तसोच फौजेचो झुजारी हुकुमदार आसतलो. फौजेक जायनाका त्यो वस्तू हाडपाची जबाबदारी ताचेर आसतली. तशींच भौशीक कामां ताच्याच हुकुमा खाला चलतलीं. देशांतले सगळे भौशीक दाखले ताच्याच नांवान भायर सरतले. सगळ्या लोकांक तांचें उतर आयकूंक जाय. ताका राजाचो जगलो न्हेसूंक भुजार बोनफाराचो पट्टो लावपाचो अधिकार आसतलो. कोणूच यादनीक जावं वळख जावं तांकां ह्यो थारावण्यो रद्द करूंक अधिकार ना. तातूंत आदल बदल करूंक सोदतलो जाल्यार सिमाव हाचे हुकुमे शिवाय करूंक जावचो ना. तशेंच ताचे हुकुमे शिवाय कोणेच राजाचो जगलो न्हेसूंक आनी भुजाचेर भांगाराचो पट्टो लावन भोंवूंक जावचें ना. जो कोण हे नेम मोडटा वो तांचेर आड वेता ताका खास्त फावो जातली. ह्या निर्णया प्रमाणें चलपाचो अधिकार सिमावांक संपूर्णपणान मेळ्ळो. एक फुडारी, फौजेचो हुकुमदार आनी पोजेचो तसो यादनिकाचो राजपाल हे भाशेन एक फुडारी जावंक सिमावान स्विकारलें. तशेंच तांणी थारायलें हो हुकूम काशीच्या पट्टेर कांतोवचो आनी मंदिराच्या वाठारांत सगळ्यांची नदर पडटा ते स्वातांचेर बसोवचो. सिमाव आनी ताच्या पुतांची नदर पडचे खातीर ताच्यो प्रत्यो मंदिराच्या दुर्वां भांडारांत दवरच्यो म्हूण थारायलें. देवाचें उतर हें